वेअर डिफॉल्ट जाल्ले पयलींच्या तुगे 3.5 कोट्यान दाखयले डिफॉल्ट दे आर अलाउड टू अगेन बीड. वाय दे वर अलाउड टू बीड वेन दे वर डिफॉल्ट. 46 कंपनीज ज्यो आसा पळय न्ही हांकां सगळ्या जाणांक रिकवरीची नोटीस धाडल्या. 42 कंपनी सॉरी ओके 42 कंपनीक 352 कोटी 22 लाख 80 कोटी रिकवर केले. 271 कोटी रिकवर जावपाचे आसा. 4 जाणांनी पयली लीज ओनर आशिल्ले त्यांच्यानीच घेतला. 2 ब्लॉक जे आसा पळय न्ही हे न्यू प्लेयर ह्या मायनिंग लिजान आयिल्ले. 20 मिलियन टन्स आमकां एप्रूव्ड आसा फॉर एन्युअली आनी डेट 20 मिलियन टन्स अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक वायज आमी डिवायड करून म्हणजे ओनू सपोज इसी एक 4 जाणांनी इसी घेतली आसत जाल्यार 20 मिलियन टन इज डिवायडेड इंटू द 4 अकॉर्डिंग टू द कॅपेसिटी ऑफ दॅट मायनिंग लीज ही दितले. जे वर्कर्स जे आसा पळय न्ही तांकां परत एकदां म्हणजे तांच्यांनी आसा तशें कंटिन्यू तांकां जॉबाक घेता म्हटलेले. इवन दो तांचे कन्सेशनल लीज होल्डर्स जरी कंपनी बदलली आसत आतांय परत तांकां घेवचे हाच्या खातीर परत एकदां तांकां ओपन करपाक लायला. आयरोच्या प्रत्येक ग्रेडीक स्लॅब आसा 60 एंड अबाव 55 टू 60 मागीर तांच्यांनी इसी घेवपाची हो विशय सांगिल्लो. बट हायकोर्टान गेल्या उपरांत आमी 5 जाणांक सांगले की यू एप्लाय फॉर द फ्रेश इसी and they have already applied for the fresh